इसलिए आपने जो यहाँ गोवा में उत्सव मनाया, एक माँ का उत्सव, वो मैं कह सकती हूँ कि यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है और इस कार्यक्रम की रिपोर्ट बाहर भी जानी चाहिए। 19 डिसेंबरा पयली आमका हे इकॉनॉमिक एक्टिविटी सेल म्हणजे एक सेल आम्ही तयार करूंक जाय आमच्या डिपार्टमेंटान। रजिस्ट्रेशन पासून दुसरीकडे वचपाची गरज ना, आमच्याच डिपार्टमेंटान सगळे गोष्टी जातल्यो। ते बी डायरेक्टराच्या ऑफिसार येवपाची गरज ना, सीडीपीओचे दर्जेचेर त्या लेवलाचेर आम्ही करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। म्हाका दिसता आमकां प्रत्येक प्रोग्राम जो केंद्र सरकार दिता आनी पोषण अभियानाचो जो आम्ही आयज 1 म्हयनो तुम्ही कार्य केल्ले आसा, एकदम बरे कार्य केल्ले आसा। आज अंगणवाडी वर्कर आणि आमचे टीचर तुमकां एक वेगळ्या तरेन एनएसडीसी कडे आम्ही एक टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न की महिला कोश जो आहा थंय एक वेगळे तरेचे ट्रेनिंग दिवपाक, जे कितें ट्रेनिंग आम्ही मुख्य सेविकाक दिवं शकता, जे कितें ट्रेनिंग आम्ही आमच्या सीडीपीओक दिवं शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। म्हणजे बाकी राज्यांत कितें चल्लां ते तुमकां एक वेगळे तरेची झलक गावतली। ह्या टर्मान आमचो प्रयत्न आसलो मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान, डॉक्टर प्रमोद सावंतचे सहकार्यान की आम्ही जाय त्यो अंगणवाडी जे मोडकी तोडकी अंगणवाडी पावल्या ते कशे कसले परिस्थितीत एक वेगळे वेन्यू कडे शिफ्ट करपाची गरज आहा। हेजे सिरियसली हांव डायरेक्टराक विनंती करता की सिरियसली एक फुडले 6 म्हयने भितर तरी हो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा। परिस्थिती अशी आहा की काही कडेन आमकां गाडयो दिवपाचे आम्ही ऑलरेडी प्रपोजल पास केल्ले आसा, कारण सीडीपीओ भोंवपाक एक मोबिलिटी त्या तरेची येवंक जाय। टिचराक ऑलरेडी मुख्यमंत्री म्हाका शब्द दिल्लो आसा ते पास करतले। तुम्ही टेन्शन कसलेच घेऊ नका। 65 इयर्साचो जो विषय आहा तो मुख्यमंत्री कडे रिसबमिट परत करता, कित्याक बाकीच्या राज्यांत तो जाल्लो आसा आणि आम्ही बी करून आम्ही घेऊया।